आयज जानेवारीची 6 तारीख आणि दर वर्सा 6 तारखेर आमी आमच्या ह्या गांवांत रमेश सायबिणीचे फेस्त करतात. आता रमेश सायबिणीचे फेस्त करचे पयलीं आमी इगोर्जेंत साकून एक दीस सगळीं चलून येतात हांगासर प्राचिताच्या मनान आनी हांगासर येवन माडयेचेर आशिर्वाद घालतात आनी फेस्ताची पुरगोटणी करतात. मीस जाता आनी मागीर दुसऱ्या दिसाक साकून हे 9 दीस दिसपट्टी नोयना जाता. आता लोक चड येता आनी ह्या पासत दर दिसा 3 मिसां करतात. पयले मीस 6 वरांचेर, दुसरे मीस 7:30 वरांचेर आनी सांजेर 5 वरांचेर. ह्या तिनूय मिसांक 6 वरांच्या मिसाक तर मातसो चड आसता पूण जायतो लोक आसता आनी फकत एकाच धर्माचो न्हू सगळे धर्माचो लोक हांगासर ह्या मिसांत वांटो घेतात आनी हे भाशेन भावार्थान सायबिणी लागीं देवा लागीं मागतात सायबिणीचे विनोदीन आनी भाशेन ती आपले येतात. पूण आयज जावन आसा फेस्ताचो दीस आनी आयज ह्या फेस्ता दिसाक एक विशेशताय आसा, एक खेरीताय आसा आनी तें म्हणल्यार आमचे गांवचे कुयेली, कांसावली, आरोसी हे 3 गांव आसा ते फिरगुजेक आनी तिनूय गांवचे भुरगे तांकां राजा कशें न्हेसयतात आनी घोड्यांचेर बसून हांगासर हाडटात आनी ते मिसांत फुडें बसून वांटो घेतात. आतां हें फेस्त 3 राजांचें फेस्त न्हू, ते आमचे ट्रेडिशनली 3 किंग्स फेस्त म्हणटात. पूण 3 राजा कोण आसले ते उदेंतीचे विद्वान आसले. आतां फेस्तां जीं करतात ती फेस्तां सदांच सांतांची आसतात. प्रोक्लेम सेंट्स आसता तांची, सायबिणीची फेस्तां आसतात आनी खुर्साची फेस्तां आसतात. पूण हे प्रोक्लेम सेंट्स न्हू पूण तो तेन्ना जेजूक मेळूंक गेल्ले भांगार तूप आनी गोंदरोस घेवन तो एक उगडास कसो नव्यान करपाक हांगासर ते न्हेसून येतात आनी आतां ते आपल्या घरा येतात. घरा थंयसर तेंचे व्हडले फेस्त जाता. थंयसर जायते लोकांक आपयतात आनी जायतो डिस्प्लेस बी जाता थंयसर. म्हणटच ह्या मनान हें फेस्तां जाता. आमचो गौणीक विशय आसता दर वर्सा बिस्प आमकां एक विशय दिता. हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमीय करात म्हणटच आमी तोच विशय घेतला आनी तो विशय मोठो केला. तुमी तशेंच करात, यू डू लायकवायज तो विशय आमी घेतला आनी आख्खे 9 दीस आनी आयच्या दिसा त्याच विशयाचेर संबंदीत करून आमी एका दिसाक विशय काडले. 3 Kings आमचे 6 January celebrated. We celebrate आमचे गांवकार celebrate करता feast आणि this tradition has been done or been followed for nearly 400 to 500 years back. These 3 kings are picked from 3 different villages of Cansaulim, Arosim and Koyeli. So one child is selected from each village and then today he represents one of the kings who came to see Jesus on 6 January. And there are a lot of people who come and follow this. There's a lot of prayers and people believe in a lot of things in this feast. They pray for themselves and people are blessed also. Thank you. Who get this opportunity. Like in my generation, my father got a chance, then it was me, and then it was my son. So we get a opportunity after maybe 25 years, 30 years, and you have to be very lucky. So you are the third generation? Third generation was my son.